आज IIT आनी करूं सोदता गव्हर्मेंट खेडेगांवाचो पयलीं विकास करात, पयलीं ते चवथी आनी 5वी ते 10वी म्हळ्यार शिक्षण बरें दियात. खेडेगांव म्हणून आमच्या इश्कोला कडेन आडनदर करतात. काणकोण गांवडोंगरीच्या पालकांनी खंत उक्तायल्या. गांवडोंगरी इश्कोलाची अवतिकाय जाल्या. भुरग्यांक मुळाव्यो सुविधाच ना. सरकार गोंयांत IIT हाडपाक सोदतात, पूण मुळाव्या शिक्षणाच्यो भोयो चल्ल्यात. थंय आदी लक्ष दियात, थळावे मागतात. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. सरकार गांवच्या लोकां खातीर त्याच बरोबर गांवच्या भुरग्यां खातीर कोट्यांनी रुपया खर्च करता. वेगवेगळे नवे उपक्रम राबयतात, पूण प्रॅक्टिकल जर पळयलें जाल्यार गांवांनी ह्या भुरग्याची आनी गांवच्या लोकांची दुर्दशा ही सामकी बात्तर जाल्लेली आसा. आयज आमी ह्या गांवडोंगरीच्या गव्हर्मेंट हायस्कुला कडेन आसा. ह्या स्कुलाक गेट ना, हांगासर एंट्रन्साचेर रस्तो पळयलो जाल्यार खड्ड्यांनी भरला. जाल्यार दुसऱ्या वाटेन एका सायडीचो कंपाऊंड मोडून पडला. तिसऱ्या वाटेन जो कंपाऊंड गव्हर्मेंटान बांदपाक घेतिल्लो तो अर्द्याक सोडून गेला. जे काम ज्या पद्दतीन परफेक्ट जावपाक जाय आशिल्लें तेवूय जालें ना. फाटल्यान टॉयलेटीच्यो खिडक्यो ज्यो आसा त्यो अर्द्यो उगड्यो आसा, जाल्यार दुसऱ्या वाटेन थंयसर बाक कुसपाक लागल्यात, वेस्ट मटेरियल कुसपाक लागल्या आनी थंयसर मच्छरां जावपाक लागल्या. अशा सिच्युएशनाक येणाऱ्या काळाक ह्या शाळेच्या भुरग्यांक कसली परिस्थिती निर्माण जातली आनी ह्या भुरग्यांचेर कसले संकटां ओडावतले हेंच तांकां अजून खबर ना. ह्या विशयी जेन्ना हांगासरले PTAचे मनीस त्याच बरोबर पालक हो विशय जेन्ना हेडमास्तर किंवा बाकीच्या ऑथॉरिटी कडेन उलयतात त्या वेळाचेर प्रत्येक जण तोंड धापून रावतात. ज्या पद्दतीन हांगासर तांकां आन्सर मेळपाक जाय ते आन्सरय मेळना. म्हणजे हे जर लोकांनी अशेंच पळयत रावपाचें आनी डिपार्टमेंटान जें कितें चलयलां तें आमी भोगीत रावपाचें काय कितें? सरकार IIT सारकिल्ले व्हडले प्रकल्प गोंयांत हाडपाक सोदतात. आदी मुळाव्या गरजांची भुरग्यांची तान भागयात. काय खेडेगांव म्हणून आमकां सुक्यार सोडटात. इश्कॉल जाता तितले बेगीन दुरुस्त करात. भुरग्यांक दुखापत जाली जाल्यार हाका हेडमास्टर आनी कंत्राटदाराक जबाबदार धरतले. थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. हो जो आसा न्हू आमच्या स्कुलाचो कंपाऊंड आसलो तो आतां मोडून पडल्यार 2 म्हयने जाले. हांगा प्लस एक हें आसलें गाडी दवरपाचें एक पाकें आसलें, पूण आज कांयच चवकशी ना. आज 2 म्हयने जाले कोणूच तेजी चवकशी करना. हेजेर मात लक्ष घालचें. पूण हे अशें कंपाऊंड मोडून पडला, आतां कंपाऊंड ना हांगासर. स्कुलाक कितें प्रॉब्लेम जावंक शकता तुका दिसता? हय स्कुला जातलोच न्ही प्रॉब्लेम. आज ह्या कंपाऊंड मोडून पडल्या भितर कोण येता, हितून भितर कसली मोठमोठी जनावर वचून रावंक शकता, बारीक जी जिवान जी आसा ती भितर रावंक शकता. प्लस आमगे स्कुलाची जी मेन गेट आसा न्ही ती अजून दोन वर्सां जालीं. हांव विचारीत आसा, गेल्या त्या वर्सा विचारलें गेटीची बाबा कितें जालें, पूण तेजेर ह्या वर्सा विचारलें पूण अजून तेची कांय चवकशी ना. प्लस आमचे त्या रोडाची दशे पळयल्यार रोड सारको ना. जे शिक्षण खातें जें आसा न्हू तेंचे कडेन आनी शाळेचे जे हेडमास्तर आहा तेणी ते शिक्षण खात्या कडच्यान तें करून घेवचें हें तेंचे कडेन मागता. आज IIT आनी करूं सोदता गव्हर्मेंट खेडेगांवाचो पयलीं विकास करात, पयलीं ते चवथी आनी 5वी ते 10वी म्हळ्यार शिक्षण बरें दियात. नाल्यार IIT केलो आनी हांगा गोंयचे भुरगे ना, खंयचे केरळाचे आनी UP बिहारा आंध्राण तितून घालपाचे अशें जावपा जायना. हें आमगे गोंयचे भुरगे IIT केले हांगा उरपा जाय अशें हांव मागतां. खेडेगांव म्हणजे सोडून दिवपाचें, खेडेगांव सोडून दिवपाचें सांगपाक म्हाका दिवपाक जायना. तुमी जेन्ना गव्हर्मेंट करता प्रायवेट स्कुलांक बरो सपोर्ट दिता आनी गव्हर्मेंट स्कूल तुमी इतली स्पेसिलिटी दिवन तो आमकां हें करना, भुरग्यांक कोणाक हें दिना, कितें सपोर्ट दिना. हें पळयलां कितें टॉयलेटांक खिडकी ना. फास्ट बाय मिस्टेक समज कोण समज एक ह्या सायडी कोण येयलो लेडीज आसता भुरग्यांक, लेडीसांक कितें केल्यार कोण जबाबदार कोण आसा, हो कंपाऊंड आसा तो सारको ना, तो सामको 6 मिटर आसा, कमी आसा. एक्चुअली 1.5 मिटर आसपास जाय आसलो आनी त्या कुठल्यान कितें ती प्रोडक्शन दिवचें. आनी जी हांगा ब्रँच आसा हे कितें उडयलें आसा पळय हे मच्छर जाय, ते मच्छरां समज डेंगू समज जालो भुरग्यांक तर कशें आमी करपाचें? फाल्यां सपोर्ट कोण दितलो? गव्हर्मेंट दितलो ना दिवचो ना. तेन्ना आमकां सगळें आमकां सायडीचें कितें बाजू आसा सगळें तें कोणी निवळ करपाची. दुसरी गोश्ट तो कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय कॉन्ट्रॅक्टर रावत ना. कॉन्ट्रॅक्टर कितें आसता आमकां अजून पर्यंत आमी इतली जे शेड आसता पळय आमी हँडओवर करूं ना. आमी ऑलरेडी हेडमास्टरान म्हटलें आसा की तूं हँडओवर करना, जो पर्यंत आमकां सगळें कंप्लीट जायना तो पर्यंत हँडओवर करनाका. आतां कितली वर्सांनी काम स्टार्ट जाला? हे कमीच कमी 4-5 वर्सां जालीं. पार्ट ह्या वटच्यान भुरगीं ह्या वटच्यान त्या वटच्यान पास जातालीं. आज तो तसो सोडून गेला हो कॉन्ट्रॅक्टर. आनी आतां जो हेडमास्तर येयला तेणी खरें म्हळ्यार हें करून घेवपा आशिल्लें. ह्या हेडमास्टराक म्हाका कांय समजना कितें म्हणून. आतां हें तेणी करून घेवपा आशिल्लें. आतां पळय हांगसान भुरगीं गेलीं आनी ती निसरून पडली आनी समज कितें कमरां मोडले जाल्यार हेका जबाबदार कोण आसतलो? पेरंट्स म्हणजे आमचे खेडेगांवांतले ते कितें डेली कामां वचोन आपलें पोट भरपाचें. हांगा पडलेले हें हेडमास्टराचेर आनी ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर येवपा जाय.
नाजाल्यार सगळो पयसो सीएमान फारीक करपाचो कोणी पडोन मोडलो जाल्यार. जो कंपाऊंड आसा न्हू तो आज अर्दोच आसा, तो जातलो बी ना जातलो तें आमकां खबर ना आनी आमकां सांगलें बी ना. हो कंपाऊंड अर्द करून कांय फायदो ना, तो थंय म्हळ्यार टच जावपा जाय, कंप्लीट जावपा जाय. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी मनीषा जाधव.